सगळीं कशी हाय सजमतां सगळीं एकदम बरी हाय मग न्हिदोंक गेलो न्हिदोंक गेलो 10 मिनट जाल्यो मोगा गोंयकार बाबयणांदो आनी काल आनी आज सारको मातशें चड बिजी आसलोलो सारकें हें जायनासलें हिंग गरम बी चड जाता न्ही तेका लागोन पूण जालें कितें न्हिदोंक गेलो खोडी एक म्हाका व्हिडिओ येयलो आनी तो आनी आतां ह्या टायमार न्हिदपा टायमार आनी झुंजोळी माता कितें करून चोयता गामू सकाळीं चोयता हें केलें शाहू फोन करूंक लागलो आतां शाहू फोन कोत म्हणटरी काडूंक पडना शाहू आनी तेगे बायल म्हाका फोन कोताली काडूंक पडलो तेंगे दोगांय गेलोय काट म्हळ्यार काट जालो हांवें काळें परतून केलो मॅसेज घायलो तेणी वॉयस लयन घायलो काडूंक मेळना हांवें म्हणलें कितें जालें बाबा म्हळें फोन केलो हितू लेट म्हळें बाबा म्हणलो आपण तूं कितें म्हणला म्हणलो आपण तूं कित्याक म्हणलो आपणाक कसली चुका म्हणलो बायलां दोगांय उलयताय आरे हांव हांसो लागलो कळ्ळें तुका पूण ती सिरियस उलयताय हांव हांसो लागलो बाबा आपण तूं केन्ना कितें म्हणला कशें अशें म्हणलो पालो हांवें म्हणलें आरे बाबा कितें जालें म्हूण चाललें पयलीं तुका उलयलें मरे ना हुंय तुवें आपणाचे व्हिडियो केला बी हुंय आपणाचे फोटो बी घालून वायरल जाला कितें म्हणला खंयचे कडेन रे बाबा म्हूण सांगिल्लें व्हिडियो आनी तुजे व्हिडियो तूं कोण गेलो म्हणे गांव भाव मरे म्हळें आनी तूं पळय म्हाका पावला शाहू बाब तूं तिगे बायल म्हाका पावयल्या तेश कोण पावलो ना म्हळें तुजे व्हिडियो कोता हांव कित्याक लागोन म्हळें ना कोण ही तिगे व्हिडियो हें केला एडिट केला आनी वायरल केला म्हळ्यार हांवें कित्याचेर युट्यूबार फेसबुकार ना म्हणलो हेजे वॉट्सॅपाचेर आनी हांवें म्हणलें बाबा म्हाका मातशें धाडटा म्हळें तो म्हणलो धाड म्हणलो आनी तेंगे उतर आयकून म्हाका भोंगोन दिसतालें ती उलयता ती भाशेन हांव म्हाकाय शॉक जालो आतां न्हिदोंक गेलोलो हांव पोत्तून ड्रेस घालून तुमचे मुखार येयलो मोगा गोंयकार बाबयणांदो तुमकां खबर आहा हाळडी सावन लिओ दे चिंचिनी गेले एक कांतार केल्लें रेपिस्ट कितें म्हणून तें कॉन्सेप्शन दे तुयेन तेणें केलोलें आनी तेणें केलो ती आनी कोणाची ती तुवें फोटो घायलोले शाहू आल्मेदा गेले फोटो घायल्ले आनी तो हें घायल्लें हेच गोंयकार ते अशें करून पळकोताय न्हू ते मागीर रस्त्यार पळोवन एक्सिडेंट जायन आगता ऑन द स्पॉट मरताय तांकां मागीर माय पाय गेली निमाणी जाप बासूं मेळना मांयक पाय अशें करून ते मरताय ते आनी मागीर तुमकां चोयतो मनीस कितें म्हणटाय आवय तो बरे भुरगो माय पाय गेलो बोंगतेज बाबड्याचें गेट वेल सून आनी कितें म्हणटा एसो मनीस रस्त्यार ऑन द स्पॉट मरताय बेश्ट मरनाय मालदिसां हारिकोण मरताय असो भुरगे ऑन द स्पॉट आतां तुमकां दाखयता हांव शाहू आल्मेदा चोय हा नांव शाहू आल्मेदा चोयलां हिंग चोय मातशें राव तो हें घायलें कळ्ळें का व्हिडिओ येते जी हा तो देंपराव पळय व्हिडिओ काडलो हांवें तितू हांवें नांव मेन्शन केलो ना म्हाका सोतायताले लंडना हिंग न्हू लंडना म्हाका तियात्रिसांगे हें कोताले तियात्रिसांची व्हिडिओ कर हें कर म्हणटाले ते लंडना हिंग न्हू आतां ते कोण हे शाहूगे दुस्मान कोण आसतले शाहूगे दुस्मान थोडे आसतले जैन हायन बेईमान जालोले शाहूगे घरांतूय जैन हायन बेईमान जालो मनशानूय तें केलां आनी कोणें केलें ना हें फकत शाहूगे घरांत जैन हायन पळय गेले बदमास हाय न्हू त्या मनशान केलां आनी एक पाटी तशें लिओगे कांतराची केल्लें गेले ते पाटी तें रेपिस्ट कितें कांतार काडले तेन्ना शाहू कितें म्हणून मागीर तेदो हांवें रिप्लाय दिलोली आतां हो व्हिडियो म्हाका खबर ना
शाहून आतां धाडटा तेन्ना म्हाका कळ्ळें तेगे बायलेन आनी म्हाका उलयलें ते तेन्ना कळ्ळें तुमकां. आनी शाहू हिंगा येयल्या पुरो म्हणटा हांव चोवपाक शाहू आनी तेगे बायल. हो व्हिडियो काली सकाळीं कितें केला हांव बिजी आसत रे म्हगो उडगास भिवन ना हेजेर गरमी पडटा. तो व्हिडियो केला तो लंडन आनी कोणाचें केलां तेंचें नांव ना आनी लंडन आनी कोणें देखून विचारल्यार कोंता येता तुमचें नांव आसल्यार तुमी मेन्शन करपाचें. तेजे हांव डिफेम केस घाता. तो गोंया सा व्हायरल जाला हिंगाय सांगाता आनी गोंयाय सांगाता एडिट केला तो. मागीर तुमी कोणूय भितर पडलो जाल्यार मुज गुन्यांकू नाकाय डिफेम केस घाता सायबरा वचून हाल्या आनी गोंयांतूय घाता. म्हगे नेटवर्क आहा भरपूर. आतां तुमकां क्लियर कोता शाहू कॉल कोता. हो शाहू आल्मेदा. म्हगे व्हिडिओ हांवें सांगिल्लां वॉट्सॅपाचेर ब्लॉक घायला दुस्माना जाल्यार शाहू कित्याक ब्लॉक पडना हिंगा. शाहू तो आहा मरे चोय. हॅलो शाहू आल्मेदा बाबा. तो मरे व्हिडिओ हांवें आनी कोणाचे केला लंडन आसा कळ्ळें तुका. आनी तिग्या मरे त्या मिगे व्हिडिओ हांव मरे तिग्यालो आनी बायले गेलो फोटो घान कोणी मरे तिग्या दुस्मानानू तो एडिट केला कळ्ळें तुका. आयक आतां त्या व्हिडिओआं तुमगे नांव कांय मेन्शन केलें ना सारकें मरे. म्युझिशियन म्हूण देखून कांय मेन्शन केलो ना. जाल्यार हेज्या पयलीं रेपिस्ट कांतार काडलें हेणें लिओ दे चिंचिनी न्हू तेदून हांवें तिगेले फोटो एडिट केले कोणें कॉन्सेप्शनान कांतार काडटे जाण तेदून हांवें लोकां रिप्लाय दिलोली. अरे लोकां मरे दोळे फोडटाय तुमगेलें इतुलें बरी भाशेन तुमगेलें सगळें चलत मान तुमगे घरांत जैन हायन गेलोले मनीस आं हांव सारकें एक मनशा वळखता. तिग्या घरांत जैन हायन कोण गेले न्हू त्या मनीस कोताय कळ्ळें तुका. आनी तूं कांय टेन्शन घेयना रे आडी व्हडले व्हडले मनशां कोताय आनी हें केसलें तें सांगो तुका. एसो जायत देंव सारतले हांवें ब्लॉक तो घायल जाय तूं ती तूं जाल्यार हांवें तुमकां ब्लॉक घालपा जाय आसलो न्ही शाहू आल्मेदा बाबा. तुवें धाड तुवें धाड म्हाका कळना शाहू बाबा म्हाका कळचें नासलें. वॉट्सॅपाचेर व्हायरल जालो तो वॉट्सॅपाचेर. तो मरे तो धडजिरो राव धडजिरो त्या धडजिऱ्यांनी नांव घेयनाका. हांव सद्या आतां तिगेलो हिंगा लायव्हाची आवाज गायलो हा आयकोत तूं. लायव्हाची हांव लायव्हाची आवाज गायलो हा तिगेलो. कित्याक कळपा लागोन न्ही हांव तुका उलयलो म्हणून हालीं मागीर उलयलो म्हणून कळपा नाका न्ही. तुका हांवें उलयलो म्हणून प्रूफ दाखयला आनी हालीं हांव तिगेलो आनी तिगे बायले गेलो आनी म्हगेलो फोटो घालून हो व्हिडिओ एडिट करून हांव हित घालतलो. चोय आयक तिगे बायले गेलो आनी म्हगेलो फोटो घालून हो व्हिडिओ एडिट करून हांव युट्यूबार घालतलो. क्लियर जावपा जाय न्हू कित्याक व्हिडिओ हांव उलयतलो तुमकां कांय ना तूं हे पिक्चरां कळ्ळें तुका सारकें मरे. रागार न्ही मरे तूं हांवें तिगे आवाजचो हिंग हेजे घाली लायव्हाचे लायव्ह ओपन कर आनी चोय तूं कित्याक म्हगे उलोवप सारकें क्लियर. हांव हेरां भाशेन तकली लिपोवन ऑडियो करून गायना. ना रे तूं टेन्शन घेयनाका आनी झोक मार रे नांव गेल देखून जाल्यार रे हांव आसतना तूं कित्याक भिता ते देंवचार न्ही ते देंवचार
जो मनीस तुझी नांवान कांतर काडटा जाल्यार त्या देंवचारा तुंय नांव गेलें जाल्यार हांव आसतना तूं कित्याक भिता कोणा भित तूं हांव आसतना तूं कोणा भित रे कोणाक आपोसता ह्या तुका लापा आनी हें करपाक म्हजी मुखार यो म्हूण सांग तुमची वाटी वयता जाल्यार पयलीं मी नांव वाटी वयच्या पडटा म्हूण सांग आख्खो संवसार लोक फाट रावत पूण मिनीन फिलीप कोस्ता तुमकां आस आनी मोर पर्या तुमकां सोडपाना उडगास तर समजेल तो न्ही वय वय ना तुगे हाल्या भायले गेलो ती गेलो आनी गेलो फोटो घालून व्हिडिओ एडिट करून हांव युट्यूबार घालता घालचो मरे तुका लाखान लोक मानीत मरे ते चौल तियात्रीस बी येताय तुमगे थिंगा आनी तेंची दोळे खोडटाय त्या तियात्रां तुमी घेयनाय म्हूण कळटा तुका हे पेम्पर घालून पळय येताय तियात्रांक पेम्पर भायर मारलेले ते पेम्पर घालून पळय तियात्र करता त्या तियात्रांक हें हा हांव एकूच 2 मिनटां तिगे एक्टींग करून आख्खें नांव गाजयल मरे लोकांक एक फिवणी घेतो रे त्या तियात्रां आनी हे तियात्रांक कितू पाट नाचले तेंका एक फिवणी ना लोक चोवपाकूय इट येता तियात्रां टिकेट पासून काडून इट्टालो आतां तुमी तेंका भायर उडयन तिका तियात्रां कितू लोक जाता खबर आहा तुका काळजांनी आसा लट्ट का शाव बाबा तूं आनी तिगे बायल भिनाका ओके देव बरें करूं चल गुड नायट चल मरे शाहू आल्मेदा तुम त्या शाहू आल्मेदा गेलो व्हिडिओ एडिट केलो आनी तेगे फोटो गायले कितें जालें तुम फोटो गायला त्या फोटाचेर ती उलयताय दोगांय व्हिडिओचे हांव उलयतां आनी व्हिडिओचे शाहू कोडे उलयला तुमकां प्रूफ दाखयला आज चेड्डी तगले घाले मरे ओग बरें न्हिदाय थिंगा क्लियर मरे हें गोळ्ळ तें लंडनाक गोळा ह्या लंडनकारान केलो हा म्हाका हांव म्युजिशियन म्हणलो ना म्हूण गोबायल बी म्हणो नाय ओडगास तर मिनीन कितें कोता न्ही त्या प्रुफांचेर कोता तकलेन हुशार आहा तो कोता आतां व्हिडिओ पावल कितें म्हाका वॉट्सॅपाचेर दिसान तेणें धाडला तेका लागून कळ्ळां आतां वायरल करे ना कितें कोराय रे वायरल कोराय कितें कोराय प्रॉब्लेम ना शाहू आल्मेदा म्हणलो एक भांगार मनीस ताणें जाय जाणां म्युजीक फुकट दिन न्हू कितू जाणां कांतर करूं वयर काडे रियली तुमकां सांगता म्युजीक बेस्ट कोणा आतां जायतीं म्युजिकाची हांवें जायतीं कांतर केलें 5,000 म्युजिकाक पडाय 5,000 ना तुम खुद कोरया मरे आनी शाहू आल्मेदान पळय म्युजीक दिला न्ही तें 1 रुपया गेला ना शाहू आल्मेदान फुकट दिला म्युजीक आनी तेचे हाडलें आनी कांतर केलें हांवें पळय तें कांय 5,000 हारी केले ना न्ही आनी खरें पयशे पडटाय म्युजिका कोण हांवें न्हू आतां शाहू कितें जाता शाहू आमगे गांव भाव आनी म्हाका मांदीत मू तेणें म्हाका हें केलां कितें केलें कितें तोडलें शाहूगे फोटो आनी घाले मरे हांव सांगा तुमकां आनी घाले शांपी पळोवन अजून पर्यंत पावड घासले तुमकां नोसाय ती अरे सायबीण मायंगे फोटो घान कितें कोताय मोदीगे फोटो घाताय सीएमागे फोटो घाताय आनी शाहू आनी मुजी केसो कोताळो मुजी आनी शाहूगे कोंत केसो आळो तो वयल्या तेका आनी आख्ख्या संवसारा मुखार फेमस कोताय मुंच्या वळख ना त्या लोकां बले देखून तेंकां दाखयताय वालर कित्याक ती उलयनाय तेंचें तोंड आला ना हिंग तोंड आला आतां हिंग वॉयस आनी आख्खो संवसार लोक लाखान जाणां मिनीन फिलीप कोस्ता आनी शाहू आल्मेदा म्हणलो कोण तो आनी ताणें कितू जाणां आदार दिलो तो कितू जाणां दूड बासून दिलो हाय थोडे लोक तेगे दूड हायन बासून गेलो आहा आयज दिता हाल दिता आयज दिता हालता कोता मागीर सांग म्हाका मिगे उलोवप सारकें तोंडार आनी न्हिदलो मनीस उठोन तेंची मोगा लागोन शाहू आनी शाहू आल्मेदागे बायले मोगा लागोन हांव हो व्हिडिओ केला ओडगास तर मिगे गांवची ती ल्हानू आसतना हांव तें कळकोता ल्हानू आसतना उडगास तर न्हीद पेड हाकोन हांव येयलां राती 12 जाले न्हीद पेड हाकोन हांव येयलां कारण हो व्हिडिओ पळय केला वायरल तेंका लागोन हो व्हिडिओ पळय केला तेंका लागोन तेजें तोंड बंद करपाक बरे व्हिडिओ कोण वायरल कोना मिगे कांतर हांवें ती वायरल कोराय मरे मिगे व्हिडिओ आहाय ते वायरल कोराय मागीर ते करून जावपा तुमचे कडेन ते करून जावपा न्हय आनी असो शाहू असो देव भक्ती मनशा दुसऱ्या पावपी आपणा उणी करून दुसऱ्यांक दिवपी असो मनशाचे हांव व्हिडिओ करता नशीब त्याने मुजे व्हिडिओ केले देखून जालें कित्याक उलयले देखून जाल्यार तोंड बंद करून रावलो कित्याक तेणी पळय आयज म्हाका हें कांतरां लायणी तियात्रां वयर पळय काळा न्ही तो शाहू आल्मेदा
आनी शाहू आल्मेदागे बायली तांकां लागून आयज हांव तियात्रां पावलां. पयलीं तेणी म्हाका म्युजीक दिली, तेंचे कांतर म्हणूं लागलो फुकट 1 रुपया नासतना आपणागे टायम पेडाक करून. आनी असो देव भोगती मनशाक हांव हें कोतलो नशीब ना उडगा आसतलें तुमकां नसाय ती आख्खे तेगे संवसारभर फ्रेंड फॉलो आहाय. तांकां देखून हो व्हिडियो देखून आमगेलो हेका शाहूगे नांव घेवन व्हिडियो केला. आनी तेणें कुतोर पासून गेल तें स्वता तें उलयलां. तेणें शाहून एक उतर उलयलां तें स्वता तें उलयलो हां. आनी हांव पासून तेंचें नांव वय म्हणटा तेणें उतर उलयलें तें स्वता उलयलां. हांव सपोर्ट करता तेका. हांव आहा तें सांगता कितें उलोवपा आहा तें म्हाका उलोवपाचें. समजिलाय तुमी न्हू, म्हाका उलोवपाचें. आनी काळजांतल्यान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आनी जाय लंडनसान पासून तियात्रीसींक येताय बँडाक मातशे प्रॉब्लेमूय जाता ते थिंगसा बँड घेवन येतले त्रास जाताय प्लेनांतल्यान बी हाडपा. हिंग बाय बँड एरेंज कोताय आनी शाहू बाब आपणें काम पासून पेडा करून सोण शाहू बाब त्या तियात्रां वचोन म्युजिकल शो जावं खूंय वचोन आपूण वचोन तेंगेलो तियात्र कोत्ता. हे सगळे मनशां सोडपाचें इगोजी कोडे जेन्ना आमगे कुयट इगोजी कोडे म्युजिकालान प्रॉब्लेम जाता शाहू बाब रोकडो ते इगोजी वचोन आपणागेलें तयार कोता म्युजीक ना जायत एक काजार एक तियात्र कितें सोबना कितलीं तूं कांतर म्हणटालो पूण आयको बरें दिसनाय. म्युजिशनां वालोर म्युजिशनां केन्नाय वालोर दिनाय. फकत तेंगे फोटो घाताय म्युजिशियन शाहू म्युजिशनांनी कोण घाताय तांकां वॅल्यू दिनाय. कोण कांतार म्हणटा ताका वॅल्यू दिताय आनी आलो ताका वॅल्यू दिताय. पूण म्युजीक ना जाल्यार तिगे बेस्ट कांतार म्हूण केसो फायदा. म्युजिशनां सदां वालोर दिवपा जावो. आनी शाहू आल्मेदान सदां आपणागेले बरो वावर दवरलो आहा तियात्र लायणी सदां. आनी जाय भुरग्यां तेणें म्युजीक बेस्ट दिन वयर काडलो आहाय. ओडगा आसता रे कोट्टे नाक दोडायन मोराय. आनी जे पळय कोण केलां शाहू आल्मेदा गेले न्ही शाहू आल्मेदा गेले भुरग्यांचे शिराप लागोन तुमी कितको पडपडेन मोगताय ते चोयाय. आटेर मरत वो खूंय हाटायन मरत आनी तुमकां शिराप लागतले. जे पळय कोण केलां तेगे एडिट केलां न्ही त्या मनशा बेगीनूच मरोण आहा. ही सांतातूय गोंय साहेब रोचनार बाप मिरिकल करून दाखयतलो. म्हाका विस्वास आसा सांतातुनीचेर गोंयच्या साहेबाचेर रोचनार बापाचेर. हे वेळार रातच्या 12 वरांचेर तुजे थंय हात जोडून मागता जें पळय केलां तेका बोगसोणें दिनाका. तेका सासणाची नीताय ताजे आवयक बापायक निमणी जाप पासून करूंक मेवना. आनी तशीच म्हजी आलवांतीन गोंयां म्हज्या सुटकेशीन आसा तिवूय ताजे फाटी लाग. आनी त्या मनशाक सासणाची नीताय उदक पासून पियोंक मागलें जाल्यार उदक पासून ताका पियोंक मेवंक ना. फोडेन ताका रस्त्यार उडयन ताजें निसंटन कर. ह्या वेळार आलवांतीन खुंयसरूच म्हजे सुटकेशींतली भायर सरोन त्या मनशाची फाट घे. हो शिराप म्हजो त्या मनशाक जें पळय कोणें केलां तेका निसंटन कर ताजें. Thank you very much. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Don't destroy someone's life just to entertain your own. Editing fake videos to manipulate the truth might bring you temporary satisfaction, but the pain you cause others is deep and lasting. Don't die with people's curses. Live with dignity. Grow up. Choose integrity over cheap thrills. Your actions reflect your character. Make sure it's something you can be proud of.